आज आमच्या कोमदा तपगिरीची जनरल बॉडी मिटींग ठरयल्ल्या त्या प्रमाणे जाली, बरे भशेन जाली आणि काय निर्णय जे आम्ही प्रस्ताव मांडलेले ते सगळे मंजूर झाले. त्या प्रमुख हितून कितें आशिल्लें इज दॅट आमी जो सरकाराचो बील आशिल्लो लास्ट असेंब्लीन 39/2025 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्साचे रेगुलरायज करपाक कोमनिदादीच्या जाग्यांचेर ताचो कोमनिदादीचो निशेध आसा आणि आज प्रस्ताव मांडून तो प्रस्ताव मंजूर जाला. आमच्या मेंबरान एप्रूव्ह केला की असली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जांचेर आमची कारवाई चालू आसा ते खंयचेच सर्कमस्टांसीन लिगलायज करपाचें ना. घरां कित्याक सरकाराचे फक्त घरांचेर आसा, नॉट ऑन अदर इलिगल कन्स्ट्रक्शन. आतां घरां ही लिगलायज करपाची हे आमच्या जनरल बॉडीन अपोज केला. आतां कितें आसा ताचेर ऑनरेबल हायकोर्टाची दोन एक एप्रील 2025 आणि 6 मार्च 2025 दोन रिट पिटिशनाचेर 3 suo motu of 2024 and 38 of 2024 ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालयान तेजेर एक ऑर्डरी पास केल्या की सरकारी ऑफिशियलांक जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं पंचायत जावं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोमदार तांचेर कितें कारवाई जाल्या आनी कितें कशी कारवाई करपाची तें डिटेल तांणी हायकोर्टान दिला. आतां तांणी हायकोर्टान रिपोर्ट्स मागयल्या की त्याचेर वयर कितें कारवाई जाल्या आनी जावं ना. सो आमी आतां ते विथ द एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोअप करता कितें तें आमचे पळय कितें आसलें इलिगल ते तांणी मागयल्ले त्या प्रमाणे आनी तांचोय सर्वे जाला ते आमी सादर केला. सो तुमचे कोमनिदाद ऑफ गिरी टोटल कितली कोमनिदाद लँड आसा? कोमनिदाद लँड ते आमी डिटेल पूण सगळी आमची शेतां आसा आनी कितली लोकांची घरां आसा म्हणजे गोंयकारांची घरां आनी प्लस आवटसायडर्स ऑल्सो? आमी सांगले ते प्रमाणे आमी आमच्या नदरेक तरी इलिगल घरां ना, पूण आमी एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल गोवा कोमनिदाद दॅट सच मॅटर्स शूड नॉट बी लिगलायज्ड. आमी नॉट ओन्ली वी आर ओपोजींग द बील, आमी तेंको दिला दुसऱ्या कोमनिदादीन जे हायकोर्टान गेल्या की ह्या रीट पिटिशनाक आमी भाग घेवन ताका तेंको दिवचो. गिरी कोमनिदाद हितून जर गोंयकारांची घरां आसा जाल्यार तेका तुमचो सपोर्ट ना? गिरी गोंयकाराची आसा? हय आसा जाल्यार म्हणटा. ना कितें आसा असली घरां तर तांचो रिक्वेस्ट येत तांचो ती रेगुलरायज करा म्हणून ते आमी परत आमच्या कोमनिदादीचे जनरल बॉडी मुखार मांडटले असली डिसिजनां. तुम्ही सर्वे केला लोकलांची कितली घरां आसा? आमकां आमच्या नदरेक तरी घरां काय अजूनय येवंक ना, पूण हेचे फुडें कितें घरां येत जाल्यार आमी तेचेर निर्णय. सो इन फ्युचर जर घरां बीन आसा जाल्यार तुमचो हेचेर निशेध आहा? घरां इलिगल आसत जाल्यार निशेध आसा, पूण लोकांचे तशें आमचे नदरेक कांय उरना की आमच्या पुर्वजांनी 1943 आमचे भाट एकूच आशिल्ले ते आमी मोंदी टू द गिरी स्कुलाचे संस्थेक दिला आनी थंय एक बरे भशेन एक स्कुलाची संस्था नॉट ओन्ली प्रोवायडींग सर्विसीस टू द विलेज बट टू द सरावंडींग विलेजीस ऑल्सो. वन फेमस स्कूल कॉल्ड सेंट एंथनी हाय स्कूल मोंतेगिरी ते गोंयाभर आनी जगभर फामाद आसा. सो आनी कितें घरां सोडून आनी कितें तुमच्या कोमनिदाद लँडीन आसा म्हणजे बिजनस टायप? ना थोडे ते कितें हॉटेल्स एंड ऑल गाड्या आसा ते डेप्युटी कलेक्टरान सगळी सर्वे केल्या आनी ते फावो ते प्रमाणे तेचेर डिसिजन घेतले. एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स नो कन्स्ट्रक्शन कॅन हॅपन इन फिल्ड्स. शेतां म्हणजे शेतां थिंगा बांदूंक जायना. इवन रिक्वेस्ट आयल्या गोंयकार की नॉन गोंयकार शेतान बांदूंक जायना. सुप्रीम कोर्टान हेजेर सुप्रीम कोर्टाचेर रुलींग टॅलेंटेड एग्रीकल्चरल लँड इज टू यूज ओन्ली फॉर एग्रीकल्चर. आता कोण म्हणटा आपल्याचे आमी विकते घेता ते शेत म्हणजे ओन्ली शेत. एज पर टेनन्सी एक्ट कोण तो शेतांक कन्वर्ट घेता करूंक जायना आनी तांकां विकोंक जायना. तर आमचे हांगा ऑर्चर्ड ऑर सेटलमेंट एरियार आमचे कडेन आमचे गिरी कोमनिदादान ना. आमची ओन्ली फिल्ड्स. म्हजे बरोबर हांगा आसा आमचो एटॉर्नी मेजर विक्टर झुजाट, आमचो सबस्टिट्यूट ट्रेजरर बाब सायमन लोबो, तसोच मिस्टर रेदन डिसोजा हू इज आवर ट्रेजरर आणि मिस्टर ॲलन डिकोना हू इज आवर सबस्टिट्यूट
एट ऑल. सो इन फील्ड जे कंस्ट्रक्शनां केल्ली आसा तेजेर कितें एक्शन जातलें तुमच्या तर्फे? इन द फील्ड या बाग एलनान तुमकां आतांच तेच. सांगलां, शेतान ऑलरेडी जाल्ली आसा बीन तेजेर ना, कितें? तेजेर- बिझनेसीस ते ऑलरेडी या केस बिझनेसीस ओके सगळे डेप्युटी कलेक्टरा फुडल्यान आहा, एडमिनिस्ट्रेटरा फुडल्यान आहा, पंचायत फुडल्यान आहा, ते कारवाई ऑलरेडी चालू आहा आनी ती आनी ती वयताले कायद्या- तेमकां ऑलरेडी कायद्या नोटीस गेलेले आहा. कायद्या प्रमाणे पळय कितें आसा तेजेर निर्णय जरूर जातलो, वेदर इट इज इन द मामलादार कोर्ट ऑर इन द डेप्युटी कलेक्टर्स कोर्ट. आनी हिंगा ही सगळे कितें सांगला विदाउट एनओसी फ्रॉम कम्युनिदार. कमी नो एनओसी इज गिवन फ्रॉम कम्युनिदार. तेणेन एनओसी ट्रेड लायसन्स खंय काडला आमकां खबर ना, पण इट इज इलिगल बिकॉज आमची कांय एनओसी ना. आमचे तर्फे कितें आमी रिपोर्ट Yes. दिवपाचो आशिल्लो तो आमी दिलो. तुमचें कॉर्डिनेशन सर कशें आसा कोमनीदाद आनी पंचायत जेन्ना आतां कंस्ट्रक्शन जाता आनी पंचायती कडेन जेन्ना वयता परमिशनां खातीर सो ना तेणी ते आमकां रिफर करिना, करिना ते आपणाच्या कायद्या प्रमाणे कितें आसा ते दिता. पूण आतां जेन्ना हायकोर्टाचो आदेश आयिल्लो तेन्ना पंचायत आनी कम्युनिदाद जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तो सगळो अहवाल तयार केला. ओके सो हो क्वेश्चन तुमी पंचायतीक बीन रेज करता विथाउट आर परमिशन ओ विथाउट टेलिंग अस आमी ऑलरेडी यू ऑलरेडी गिव कितें तेंचे बरोवंक घातलें ते आमी ऑलरेडी केलें. येस आम्ही ऑलरेडी रिसेंटली RTI मागला की डॉक्युमेंट्स दिया, तुम्ही ट्रेड लायसन्स खंय इश्यू केला, कोण हिंचे पेपर दाखयला तुमकां, तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर खंय दिला, कोणें एनओसी दिला, कोण तो पंच मेंबरान रेजोल्युशन पास केला, कोण तो सेक्रेटरी, आमी सगळे मागला. म्हणजे फुडें मागीर आमचे कडेन प्रूफ आसतले की आमचे एनओसी नासतना तुम्ही तेमकां म्हणजे तुमी तेमकां एनकरेज करता. म्हणजे हे सगळें कितें झालेलें आहा विथ द कनायवन्स ऑफ पंचायत. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.